7 वर्षाचा अनुभव आणि हांव माझे मागीर भाशण सोंपयता। 7 वर्षाच्या अनुभवांतल्यान एज अ होम मिनिस्टर एंड एज अ फायनान्स मिनिस्टर एंड एज अ चीफ मिनिस्टर गोंयांतली जर फ्रॉड पळयली आसत जाल्यार आय थिंक इन अवर इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेल हातूंतल्यान हांव क्लोजली मॉनिटर करता विच इज मोर दॅन 500 crores ऑफ रुपीज लोकांचे गोंयकारांचे पयशे हे चीट फंड्स आणि वेगवेगळ्या फंडांतल्यान गोंयकारांचे हार्ड अर्न मनी हे लुटलेले आसात। आणि हे कित्याक तर फक्त आमी डबल करून दिता पयशे किंवा आमी रिटर्न्स तुमकां म्हणजे फिक्स रिटर्न्स दिता 3 महिने तुमच्या अकाउंटाचेर पयशे दाखयल्या की तुमकां 6% रिटर्न्स आमी दिता जे बँकूय दिना एकदा म्हणटा। आणि अशा पद्दतीत हांव मेजर केसीस ज्यो फॉलोअप करता त्योच सांगता, हांव नॉट मायनर म्हणजे इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलांतल्यान ज्यो मेजर केसीस ज्यो हांव पळयता पळय न्ही इट नॉट लेस दॅन 500 crores ऑफ रुपीज, इट मायट गो टू 800 to 1000 crores ऑफ रुपीज जे पयशे गोंयकारांचे लुटून गोंया भायले लोकांक आमच्या भुरळ घातल्या आणि ते पयशे घेवन कोण तरी दुबईक बसला, कोण तरी लंडनाक बसला आणि कोण तरी गोंया भायल्या खंयच्या तरी स्टेटीत वचून बसला आणि गोंयांत ज्यांच्यांनी इन्वेस्ट केल्ले ते रडत बसल्या। ओके, तांच्यांनी फक्त वचून केसी दिल्या, ताच्या पलीकडे कांयच करूंक ना आणि आता फक्त आणि उलट मागीर सरकाराच्या नांवान शंका ठोकतात। आता आमी कितें करपाचें? तूं इन्वेस्ट करतना सरकाराक सांगूंक येवंक ना। आमकां जर पयल्या स्टेजीर कळलो जाल्यार आमी ताका पयल्या स्टेजीर भितर उडयतले आसले, तेन्ना लिपोवन केल्या, तेन्ना आमकां कोणाक सांगोकूय नासलें, तिसऱ्याकूय सांगना कितले पयशे इन्वेस्ट करता ते। गोंयकारांकडे पयशे भरपूर आसात, पण नाका थंय इन्वेस्ट करूं नाका।